हांव गुरुदास पांडे पेडण्यातील रहिवासी। तुम्ही पळयतात की आज आठवड्याचो बाजार चालू असा आमचो ब्रेस्तार, आणि ह्या बाजारांसून हे जो कंटेनर जो असा तो टन मारता असताना तो जो दुर्गाक लागलेलो असा, आणि थंय सगळी ट्राफिक जी असा त्याच्या खातीर ती जाम जाल्लेली असा, सगळी स्टॉप जाल्लेली असा। ट्राफिक थंयसर आपलो काम करता पण ते जायना। एक ही आमची एम्ब्युलन्स ताका येवन हांगासून परतन गेली। हे कित्याक जाता तर हांगासर जे रस्ते आसा ते सामके आशीर आसा, आणि आशीर असल्या कारणान असले अवजड जी वाहनां आसा, लायक फॉर एक्झाम्पल कंटेनर किंवा आनीक व्हडले गाडये जे आसा ते ह्या रस्त्यांसून वचूंक शकना। कारण 2-3 अशी वळणां आसा पेडण्या बाजारांत, त्या पेडण्या बाजारांसून असली वाहनां वचूंकच शकना। आठवड्याचो बाजार ह्या जाग्यार आसतना सुद्धा असले जर व्हेकल व्हडले गेले ह्या जाग्यावरसून जाल्यार ते वचूंक शकना। अशा प्रकारचे ब्लॉकिंग जे आसा ते जावंक शकता। जे तुम्ही पळयत आसतले की दुरीक लोकांचो मोडूंक शकता ते गाडी। आता ती गाडी वयर सरना किंवा सकयल सरना, कित्याक हे रस्ते मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान हे रस्ते बारीक बारीक आता उपकारना। हे रस्ते जे आसा ते रुंदीकरण जावपाक जाय आसले। आज हेवी ट्रान्सपोर्ट जो हांगासून वयता पेडण्यासून, हेका रस्ते हे आशीर जाल्लेले आसा, आणि हे व्हेकल वचूंक शकना।